पर्यटन खात्यान शुक्रारा दिसा निर्बंध रोहिणीची अळमी आनी किल्ल्यांचें प्रमोशन करपी पोस्ट सोशल मिडियार शेअर केल्लो. प्रुडंटान आयतारा ह्या पोस्टाचो परिणाम रेखाटले उपरांत 24 वरां भितर पर्यटन खात्यान पोस्ट डिलीट केलो. सोशल मिडियाचेर आमी एक अशी गजाल नोटीस केली की जे गोवा टुरिझम आसा त्यांच्यांनी आमची जी रोहीण अळमी तशीच जे किल्ल आसा ते तेंच्यांनी सोशल मिडियाचेर अपलोड केले ताजे जिनस जे आसा ते. आनी आमकां खबर आसा की ही प्रिव्हेंटेड ज्यो रोहीण अळमी आनी जे किल्ल आसा ते आसा आनी ताजें कमर्शलायजेशन जालें जाल्यार तें कशा तरेन वायट हाचो रिपोर्ट आमी केलो. आनी ताजे मागीर म्हाका दिसता 24 वरांच्या भितर जे गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी जो फेसबूक पोस्ट घातलेलो तो तेंच्यांनी काडलेलो आसा. आनी ही म्हाका दिसता सद्या काळाची गरज आसा की आमी जेन्ना सरकार एक वटेन म्हणटा की अशी रोहीण अळमी जावं हे किल्ल हे आमी सांबाळपाची गरज आसा जाल्यार सरकाराचेच एक भाग जे गोवा टुरिझम आसा जे तेंच्यांनी केले की हो जो रोहीण अळम्याचे जी भाजी जावं जे किल्लाची भाजी जी तेंच्यांनी अशा तरेन जे सोशल मिडियाचेर पब्लिसायज केले जेणे करून टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करपाक आनी ताजें कमर्शलायजेशन खंय तरी जावपाक शकतालें अश्यो गजाली घडच्यो न्ही अशें म्हाका दिसता. हेजी जतनाय जे गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी ह्यान फुडें घेवपाची गरज आसा.